ग्रांट्स दितात ते ग्रांट्स या संस्थांनी घेवच्यो ज्यो रणमाले तयार करतात रणमाले सादर करतात त्याचप्रमाणे जागर सादर करतात त्या संस्थांनी ह्या योजनेचो लाभ घेवचो। म्हाका खरेंच बरें दिसता की अशे हे लोककला प्रकार आमी जिवीत दवरलेले आसा आमच्या जाणट्यांनी आमच्या मदीं पाविल्ले आसात आनी नवीन कलाकार युवा कलाकार आतांच बाब सातू माजिकान सांगलें की नव्या पिळगेन तेंच्यांनी हातीन घेवचे घेतले आनी ही जी भुडी आसा ती फुडें आपल्या खांदार मारून फुडें व्हरतले ताका जाणट्यांचो आशिर्वाद आसतलो पाठबळ आसतलें आनी कला आनी संस्कृती खात्याचें पाठबळ आसतलें। ती मूळ कला रणमाले सादर केली आनी नंतर तेतून रंग येवपाक ढोंगा तयार केली। ढोंगाक रणमाल्याक ढोंगा येता आनी मजा येवपाक ढोंगा सादर केली। त्या ढोंगांनी किती तरी सुंदर हे जालें की बरें दिसता की ताल येता अशें ही आतां कला ही जाणट्यान हे मुडयेक व्हरल्यो म्हणून ही कला आतां जे हेका ही मेळ्ळी न्हू तशी ही कला जाणट्या रागात दवरल्या राखा तशी हे तरुण पिढयेक ही घेना धरून ही कला रणमाले जिवंत उरोवंक जाय जे आमच्या जाणट्यांनी जी कला दवरल्या ती फुडें वचोंक जाय ह्यो तांचो खरो जाल्यार उद्देश आसा आनी हांव खरेंच तांचें अभिनंदन करता की जो जाणट्यांनी पूर्वजांनी जे आमच्या कला लोकांनी जी फुडें व्हरपाचो ते प्रयत्न करतात। आतां पळय जाल्यार बऱ्योचश्यो स्पर्धा जातात नाट्य स्पर्धा जाता तुजे भजन स्पर्धा जातात फुगडी स्पर्धा जातात पण फुडें व्हरपी ते कला फुडें व्हरपाक तांकां प्रोत्साहन दिवपी मनीस जाय तरच ते लोक क्षेत्रांत फुडें वतले। पण आतां पळयलें जाल्यार तो काळ ना आतां नवीन नवीन माध्यमां येयल्या आनी भुरगे भितून कडेक सरल्या आनी टीव्हीचेर म्हणा आनी कितें म्हणा अशें घुसपडलेले आसा। त्या खातीर ह्यो महोत्सव घडोवन हाडपाची गरज आसा। गेली 20 वर्सां पयलीं आमचे माननीय राणे साहेबान कलाकार बीन भजन स्पर्धा सुरू केल्ली आनी पयलीं थोडे दीस थोडे 10 वर्सां कलाकार मेळपाक कठीण जालें पण तेंच्यांनी ते टिकोवन दवरपाचो प्रयत्न केलो आनी आयज जर पळयलें जायत जाल्यार ऑल गोवाचेर महिलांचे ग्रूप चड जाल्या।